Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. प्रत्येक फावटी म्हादईच्या विषयावरील टीका करपी लोकांक हांव सांगपाक सोदतां, म्हादईच्या केसीच्या बाबतीत हे सरकार कसलेच कॉम्प्रोमाइज केन्नाच करचें ना आनी हो लढो म्हादईचो विजय जाय पर्यंत, गोंया खातीर म्हादईचें उदक मेळा पर्यंत अशाच पद्दतीन चालूय उरतलो. द गोवा मिनरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन बिल 2021 हे आताच जाल्ल्या विधानसभेंतल्यान आमी पारीत करून निश्चितच आमी मायनिंग कॉर्पोरेशन हे सुरू करून परत एकदा जे मायनिंग नव्यान सुरू करपाची उमेद आनी सुरू करतले. आमी मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हे आधुनिक गोंयच्या जीवनातलो एक मानबिंदू ठरतलो. येता 1 सप्टेंबरा पासून आमी 16,000 लिटर पर मंथ हे गोंयकारां खातीर उदक फुकट दिवपाचें थारायल्लें आसा. स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण ह्या येवजणेची आमी आयज पासून सुरवात करता. बिल जे येता पर मिटराक तेचेर 16,000 लिटर उदक हे पर म्हयन्याक आमी फुकट दिता. इट इज 16 क्युबिक मिटर. दर फॅमिलीक 500 लिटर उदक पर दिसाक लागता. हेजो एवरेज करून एका मनशाक 100 लिटर उदक हे सगळ्या कामां खातीर लागता. In spite of all odds, our government has not stopped the path of development. Our government is continuously striving to bring new infrastructure like roads, bridges, airports, waste management facilities, community centers and other important infrastructures. With regards to the portfolios held by me, I am striving continuously to make Goa garbage free. जदेवाचे राजकारण इतके त्याच्यावाचे राजकारण आम्ही करपाक जाय म्हणून जदेवाचेर आम्ही सामान्यापर्यंत पावले, त्यांची सुखदुःख किती आम्ही जोडून घेतले. त्यांनाच आम्ही या भारतान भितर जे पूर्वजांनी जो त्याग केलो आशिल्लो, ज्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी आपल्या जीवाची पर्वा न करता आपली कुटुंबाची साथ सांगत न मेळटा सुद्धा सांगात तांकां दिल्ली आसा आणि त्याच आधाराचेर आज आमकां हे स्वातंत्र्य मेळिल्लें आसा. डेव्हलपमेंट जो तुम्ही पळोवपाक वता आमकां सगळे हिस्ट्री काडटालो. आमचे मागचे 7 वर्सां भितर आतां ह्या गव्हर्मेंटान 100 सुमार एअरपोर्ट आनी करपाचो प्लॅन केला. ताका उडान स्कीम म्हणटा. त्याच प्रमाणे सागरमाला प्रोजेक्टा सकयल आतां 40 सुमार नवीन पोर्ट्स करपाचो प्लॅन. त्याच प्रमाणे रेल्वेचे ऑलमोस्ट 9,500 सिंगल ट्रॅकचे गॉज किलोमीटर वाडयल्ले आसा. कोविड महामारी खातीर आमची इकॉनॉमी जावं आमचे लोक खूब अनएम्प्लॉयड जाले. त्या खातीर आमचो जो भारताचो प्रधानमंत्री आसा, ज्या आमचो नरेंद्र मोदी, ताका अशें दिसलें की हे लोक अनएम्प्लॉयड जाता, जांकां रोजगार ना, तेंच्या खातीर कितें तरी करचें. आत्मनिर्भर भारत अभियान हे तेणें चालू केल्लें आसा. आमचो देश व्हडलो आशिल्लो आनी खंय तरी तेजे कुडके जाल्ले आनी खुबशे लोक जेन्ना आमचे मध्ये ना जाले आनी हे विचार जेन्ना येता, वॉज दीस सॅक्रिफायस मेड बाय दोज पीपल देन वॅलिड फॉर वॉट इट इज टुडे? इज अ क्वेश्चन मार्क वी ऑलवेज पॉन्डर and we will always be pondering. But if you ask me personally, I feel yes, that what sacrifice was done that time, today when we are here in a free world and we are one of the largest democracies of the world, where we can express ourselves without any limitation.
सगळी बऱ्यांतले बरे आमचे गोंयकार आनी बरे वावरपी गोंयाक लागून सदांच आनी कोंकणीच्या टायमार सावन वावरलेले आहा. मागीर तुमी जाणा पिडयेक तशेंच म्युनिसिपॅलिटी जेन्ना घालपाक घातली तेन्ना आमी सगळे हिंगासर एकठांय जाले ते फुडें सरून जेन्ना जेन्ना वायट येयला तितले पाट आमी हिंगासर वायट हे पयस केलेले आहा. आनी चड करून आमच्या मामीन आमच्या गांवांक लागून आनी आमच्या गोंयकारांक लागून खंयचोच इशू जेन्ना मामी नासतना म्हणून केन्नाच जावंक ना. ऑर्गेनिक फार्मिंग ही काळाची गरज. आज 5 क्लस्टराचें काम आमचें दुसरी वर्साचे म्हळ्यार आनी एक वर्स जाल्या का 500 क्लस्टर जे आमचे आमी काम चालू केल्ले आसा तातूंतल्यान आमी 10,000 हेक्टर जमीन 13,000 शेतकार हेंची जी पीक आतां येतली फुडल्या वर्सा ती ऑर्गेनिक पीक येतली. जेणे करून तेजो मोल जो सर्टिफिकेट जाले उपरांत ब्रँडिंग जाले उपरांत ताका मोल जो मेळटलो तो डबल मोल जे आतां जे मोल मेळटा जे रेट मेळटा त्या रेटीची तांकां डबल रेट मेळटली. Appreciation is a wonderful thing which it makes excellent in others belongs to us as well. So I take this opportunity to appreciate all my staff who are responsible for plantation drive, development of gardens. आमचे इंडिपेंडन्स आमी वापर करूया कितें बरें करपाक. आमकां ही फ्रीडम आमचे फ्रीडम फायटरान दिले म्हूण फ्रीडम आसा म्हूण ट्रक फास्ट येता तेन्ना आपल्या फ्रीडमार रस्त्यार मोदी न्हिदलो जाल्यार ट्रक तुजे वयल्यान वयतलो. असली फ्रीडम आमी करया नाका. फ्रीडम आमी वापरया कायदे पाडून शिस्त पाडून आमची स्टेट कशी मुखार व्हरपाक आमचो देश कशे मुखार व्हरपाक आनी सगळे बरेपण सगळे लोकांचे जावपाक. Today, as I stand before you, the last Independence Day celebration in the current assembly term, we have a much better and modern nation, and with our past and long-pending demands, having met by the government led by Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. My dear residents of Kankaran Taluka, as we continue to pass through a difficult phase of our lives, our government is making every move and efforts to see the health of our people is protected. आम्ही मयकारांनी अशे कोणाचे घोडे मारला म्हणून आमकां पारतंत्र्यान रावचे पडटा. आयज मया गांवांत 80% शेती ही पडींग शेती आसा. मयेच्या गांवांत कसल्योच सेंट्रल गव्हर्नमेंटाच्यो किंवा स्टेट गव्हर्नमेंटाच्यो कसल्यो सवलती मेळना. अशें जर आसा जाल्यार भारत हो स्वातंत्र्य कसो किंवा गोंय हे स्वातंत्र्य कशें. परत एकदा आम्ही विनंती करता सरकाराक की जर आमकां तुम्ही परत परत आंदोलन करून लावू नाका. आमचो निर्वाणीचो इशारो आसा की तुम्ही ताबडतोब आयच्या दिसापासून अध्यादेश काढून जो कलेक्टर असो किंवा ज्या संबंधित अधिकारी आसा ताका कायमस्वरूपी हो प्रश्न सुटासर त्या कामाक नेमणूक करची. आणि 75 वर्सां जावन सुद्दां आयज जी परिस्थिती आसा आनी स्पेशली आमची गोंयची कित्याक हो जो गव्हर्मेंट आसा बीजेपीचो आनी तांचो जो मुखेल आसा चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत जो आमचो गोंयचो होम मिनिस्टरूय आसा आयज तेंच्या लिडरशिपाच्या अंडर टोटल लॉ अँड ऑर्डर आयज फेल जाल्लेली आसा. कित्याक आयज तुमी हालींच पयला आसतले हे म्हयन्या भितर कितलेशे गोंयांत रेप केस जाल्लेली आसा. मायनराचेर रेप जाल्लेली आसा. यंग भुरग्यांचेर रेप जाल्लेली आसा. मर्डर केसीस कितली वाडलेली आसा. कितलेशे मर्डर जाले. डेकॉयटी रॉबरी कितलेशे वाडपाक लागलेले आसा.